नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. नव्या वर्साच्या मुहूर्ताक गोयभर टुरिस्टांची गर्दी. वता वता थंय ट्रॅफिक जॅम. पहिली प्रीमियम ट्रेन टुरिस्टांक घेवन पावली गोंयांत. पुलीस म्हणटात येरादारी सुरक्षा व्यवस्था घाल्यात जाग्यार. उत्तर गोयच्या ईडीएमात चली सोंपले. ड्रग्स ओव्हरडोसान मरण म्हणून दुबाव. चली अंधेरीचे बॉलिवूड फॅशन डिझायनर. पोस्टमॉर्टम आज. विरोधी पक्ष म्हणतात सरकार पर्यटन मंत्री जबाबदार. गोंयांत पेट्रोल 1 जानेरासान वाडटा. लिटराचेर साधारण 3 रुपया. व्हॅट वाडोवंक मुख्यमंत्र्यान फायल केली क्लियर. तिजोरेक 50 कोटी येतले म्हणून अदमास. पणजेचो पीएसआय आनी पीसीआराच्या पीआयन प्रुडंटाच्या रिपोर्टराक दिल्ल्या त्रातामेंताचो राजकीय पक्ष आनी पत्रकारांनी केलो निषेध. दोगांकूय सस्पेंड करपाची मागणी. चवकशी मात फुडें वचना. आनी पयल्या मॅचीत केल्ल्यो चुको सुदारल्यो म्हणून जिखूंक पावले. मुंबय एफसीच्या कोचान फेडरेशन कपाच्या पयल्या जैतान उमेद. स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारले एका गोलान. खबर विस्तारान. नव्या वर्साच्यो पार्ट्यो रातच्यो सुरू. गोंयभर टुरिस्टांची गर्दी पडल्या. कितलेशेच देशी टुरिस्ट रस्त्याकडे रावपाची तयारी दवरून रांदपाचें सामान ते हातरून पांगरून घेवनूच आयल्यात. खासा टुरिस्टांक म्हणून सुरू केल्ली प्रीमियम ट्रेन मंगळारा गोंयांत पावली. पयल्याच दिसा 750 टुरिस्ट आयले. हायवे, पणजे, जुवारी पुला सारकेल्यो सुवाती धरून दर्यादेग वाठारांनी ट्रॅफिक जॅम जावपाक लागल्यात. पुलीस म्हणटात येरादारी ते सिक्युरिटी मेरेन तांणी सगळी तयारी केल्या. Passengers. It has a total, it had 7 sleeper class coaches, 2 third AC coaches and 1 second AC coach. सीजन आसा जो क्रिसमसचो सीजन, नेव्या वर्साचो सीजन आसा. ह्याच्या तोंडार आमकां दिल्ली आसा. ही ट्रेन जी आसा पयली विकाक 3 दीस चलची अशी आमची मागणी आसा. आनी तेच्या नंतर 1 म्हयन्याच्या नंतर पॅकेज दिवन ही ट्रेन जी आहा ही टुरिस्टांक घेवन गोंयांत येतली आनी आख्खी वर्सभर चलतली. जेणे करून जी कनेक्टिविटी आहा गोंयांत येवपाची टुरिस्टांची ताका बऱ्यापैकी फायदो जातलो आनी गोंयांत टुरिजम वाडपाक, उबारी येवपाक हेजो निश्चितच फायदो जातलो. अंदू नव्या वर्साक गोंयांत वता वता थंय देशी पर्यटकूच चड दिसतात. हायवे, पणजे, कुठ्ठाळे सारकेल्यो सुवाती धरून दर्यादेग वाठारांनी फाटल्या कांय दिसांसावन ट्रॅफिक जॅम जावंक लागल्यात. पुलीस म्हणटात तांणी सगळी तयारी केल्या. Right from beginning, like yesterday onwards, they are on the toes. So we have strengthened our security. My point, that is the point. And we have geared up our intelligence people also. SP Special Branch and SP ATS is taking care of that thing. काँग्रेसीत मात येरादारी वेवस्था राखपाक सरकार आनी पुलीस फेल जाल्ल्याचें म्हळां. मडगांव सिटी पासून वेर्णा जंक्शन तुम्ही घ्या, कुट्टाळे फुडें या, आक्षे, पणजे, कलंगूट वचपाक टोटल कोलॅप्स ऑफ ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. With folded hands, these security guards are standing on both the sides of the bridge and at crucial points. Whereas the traffic police asa, तो entire police force, the security जो जाणार ट्रॅफिकाचो has been diverted to EDM. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, गुजरात धरून कितल्याशाच राज्यांतल्यान गाडयो भरून टुरिस्ट आयिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाल्याच. त्या भायर कांय टुरिस्ट गॅस सिलिंडर, स्टोव, भाजी पालो सगळो संवसारच घेवन रस्त्याक कुशीर रांदतना आनी जेवतना दिसतात. अशा टुरिस्टांचो गोंयाक कितलो लाव मेळटा तें पर्यटन खातेंच जाणा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. उत्तर गोंयच्या एका ईडीएमात चली सोंपलें. ड्रग्साच्या ओव्हरडोसान ते गेले म्हणून दुबाव. हॉस्पिटलांत व्हरचे पयलींच तें सोंपलें. सोंपलां तें ईशा मंत्री अंधेरीचें. बॉलिवूडांतले नामनेचे फॅशन डिझायनर. मेरी कॉम फिल्मा खातीर प्रियंका चोप्राचे कपडे ताणें डिझायन केल्ले. ताचे कुडीचेर आज मेडिकलांत पोस्टमॉर्टम जातलो. काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीन पर्यटन मंत्र्याक जबाबदार धरला. इतले मजगतीं ANC पुलिसांनी शिवोले एका रशियन पर्यटका कडच्यान राती 23 लाखांचे ड्रग्स धरले.
गोंयच्या दोनूय इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युझिक फेस्टिवलांनी आतां मेरेन एकूय ड्रग्साची केस सांपडूंक ना म्हूण पुलीस महानिरीक्षक सुनील गर्ग सोमारा सांजे मिडिया कडेन उलयल्लो. We have not noticed drugs this season, but for your information, both the music part, EDM places, we have deployed our people from anti-narcotic cell in plain clothes. Last 2 days, we have noticed nothing. ह्या वक्तव्याच्या कांय वरां भितरच उत्तर गोंयांतल्या एका इडियमाचे सुवातेर मुंबयचें एक 27 वर्साचें चली सोंपलें. It is the history given by the bystander because there was no signs of any life. We tried for the first 10 minutes. We always have to try, give a fair chance of a CPR and emergency medicines were given, but she was not revived. And obviously it becomes a medico-legal case. So when the corpse was called and body was sent for postmortem. At around 12:40, that is 0040 hours, the Kalangur police received an information from the Braganza hospital that one lady was brought dead. And then the Kalangur police went and they made the inquiries. She was identified as Isha Mantri from Mumbai. She came along with her friends on 26th December to Goa. She attended the music festival yesterday and she was dancing there. And suddenly she fainted. She was taken to the temporary medical unit there. Then after examination, she was shifted to the Braganza hospital by the ambulance which was available with all facilities to the hospital. But in the hospital, she was brought dead, declared as brought dead. And she was with her friends, and when inquiry was made from her friends, they said she was under medication. She used to get migraine, so she used to take medicines. इडियमांत ड्रग्साचो मोठ्या प्रमाणांत वापर चलतालो हें चलयेच्या मरणावयल्यान दिसता म्हूण काँग्रेस म्हणटा. काँग्रेस म्हणटा घडलां ताका सरकार आनी पर्यटन मंत्री जबाबदार. कोणाक जेन्ना विचारलें हांवें म्हजे आमचे सोर्सीस आहा तांच्यांनी सरळ सांगलें आमकां इन्स्ट्रक्शन आहा की ड्रग्स केसीस रिपोर्ट करनाकात म्हणून. वयल्यान हायर ऑफिसा कडल्यान इन्स्ट्रक्शन आसा डोंट रिपोर्ट ड्रग्स केसीस. आतां ही सुद्दां न्यूज भायर आयला बिकॉज दॅट गर्ल हॅज डायड. अदरवायज दे हॅव गॉट स्ट्रॉंग क्लियर इन्स्ट्रक्शन नॉट टू रिपोर्ट द ड्रग्स केसीस. टुरिझम मिनिस्टरान म्हणलेलें ड्रग्स इन्सिडंट आयला आपूण बंद करतलो आनी वयल्यान गव्हर्मेंट इन्स्ट्रक्शन दिता की ड्रग्स केसी रिपोर्ट करनाका म्हणून ना EDM फेस्टिवलाक. तुमी EDMाचे भायर रिपोर्ट करा म्हणून EDMाचे भितर एक सुद्दां ड्रग्स केसीस रिपोर्ट करनाका म्हणून. राष्ट्रवादी म्हणटा थळाव्या पुलिसांचेर विस्वासपाचें ना. चवकशी CBIक दिवची. It is not the place that we are disputing. We are disputing that without drugs this cannot be enjoyed, and this has been said by the Chief Minister of the state and has been said by the SP. Therefore, it is our logical demand before that the AG has made a statement before the court and the government has failed to keep up to that commitment, it has to be handed over. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत पेत्रोल 1 जानेरासान वाडटा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मुख्यमंत्री पार्सेकारान पेत्रोला वेलो व्हॅट वाडोवपाची फायल क्लियर केल्या. अधिसुचोवणी केन्ना येवंक शकता. मध्यराती सावन घडये पेत्रोल लिटरा फाटल्यान 3 रुपया वाडटलें. आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत सध्या कच्च्या तेलाच्या बॅरलाचो प्रेस पडला. तातूंतच गोंयची अर्थवेवस्था अडचणीत आशिल्ल्यान सरकारान पेत्रोलाचेर व्हॅट 5% वाडोवपाचें थारायलां. पेत्रोल व्हॅटांतल्यान सरकाराक वर्साक सादारण 50 कोटी जोडटलो. घेऊया एक विराम.